आमच्या देशांत नक्सलवादी, तांकां इंग्लिशीन नक्सलायट म्हणटात, हे आसात कर्नाटकांत, केरळांत आनी चड करून उत्तर भारतांत. ते दुबळ्यां खातीर झगडटात. ते रानांनी आसतात, कित्याक नाजाल्यार पुलीस येतले, तांकां धरतले, मारतले देखून. आनी हे नक्सलवादी आर्म्स घेवन झगडटात. तातूंत चले आसात आनी चलयो आसात आनी शिकलेलीं मनशां आसात, बेश्टो सादो लोक न्हय. कित्याक तांकां दिसता हो ग्रेस्त लोक ह्या गरिबांचेर खूब अनीत करता आनी तांणी तें पळयलां आनी सोंसलां देखून तीं त्या नक्सलवादीच्या पंगडान भितर वतात. पूण एक फावटी तूं नक्सलवादीच्या पंगडान भितर वचत, तुका मागीर तुज्या घरच्या लागीं कसलोच संबंद ना, तुज्या सोयरेदारां कडेन संबंद ना, कांय ना. तुवें सगळें सांडलां. तूं आतां फकत नक्सलवादी. जेजू आमकां कोणें आपणाचो शिश्य जावं येता हाचे विशीं सांगता तें आमी आयकलें. जेजू जेरुजलेमाक वेतालो आनी तो जाण आसलो आतां आपणें थंय कस सोंसूंक जाय, कुर्सार आपणाक मारतले, हे तो जाणा आसलो. पूण ताचे शिश्य आनी लोक तांकां हें समजूंक ना. ताच्या शिश्यांक दिसलें आतां जेजू जेरुजलाक वेतलो, तो थंय राजा जातलो आनी आमी ताच्या राजांत मंत्री जातल्या, व्हड व्हड पदवी आमकां मेळटली, असल्या एका चिंतपान ते आसले. देखून जेजू तांकां स्पश्ट म्हणटा, आवय, बापूय, बायल, भुरगीं, शेतां, भाटां सगळें तुमी सोडचें पडटलें, नाजाल्यार तुमच्यान म्हजो शिश्य जावंक जायना. आतां हें जेजू सांगता ताचो अर्थ आमी दोन थरांनी करूं येता. एक, कोण जेजूचो पुरतो पाटलाव करूंक सोदता. देखीक आमची पाद्री माद्री आसात, तांणी सगळें सोडचें पडटा. तांणी म्हणूंक जायना ओ ही म्हज्या गांवची, ही म्हजी सयरी दायरी. ना, आमकां पाद्री माद्रींक गांव लागूंक फावो ना. पूण दुर्दैवान गोंयांत तो लागता. हजार फावटी लोक म्हाका प्रश्न विचारता, फादर तुजो गांव खंयचो? हांव म्हणटा गांवूच ना म्हाका. मागीर तांकां हो मनीस तकलेन सुटला काय कितें अशें दिसता आसतलें. म्हाका ताची पर्वा ना. बाबा, कोण गोंयांत जल्मलो म्हूण ताका कितें भांगार लागता आनी गुजरातांत जल्मलो म्हूण ताका कितें गोबोर लागता? ना न्ही. बरे मनीस आनी वायट मनीस सगळ्या गांवांनी आसात. आंकडो इल्लो चड वा उणें हें पयलें आमी समजून घेवंक जाय. मनीस खंयचोय जावं तें देवाचें निर्मणें. देवान विचारलें, तुमकां विचारलें, म्हाका तरी विचारूंक ना खंय जल्माक हाडूं, कोणागेर जल्माक हाडूं, विचारलें ना न्ही. मागीर कित्याक आमी मिरोवपाचे ह्यो गजाली घेवन जावं. पाद्री माद्रेंनी सगळें सोडूंक जाय आनी वेता तो गांव आपणाचो, वेता तो लोक म्हजो, ह्या चिंतपान वावरूंक जाय. पूण तुमी जाणात आनी हांवूय जाणा अशें घडना. आमी पाद्री माद्री सगळीं म्हणूंक हांव सोदिना. एक एक फावटी अशीं जातात, बारीक चिंतपाची, बारीक चिंतप घेवन बसतात. आतां जेजूच्या उतरांचो आनी एक अर्थ आमी काडूंक जाता. कितें? आतां संवसारांत जी येतलो मनीस आसा तांणी कितें आतां सगळें सोडपाचें? आवय बापायक, बायलेक, भुरग्यांक, शेतां भाटां सगळीं सोडपाचीं? ना. जेजू सांगूंक सोदता इतलेंच, तुजें ध्यान, मन, चित असल्या वस्तूंचेर दवरूं नाका, म्हजेर दवर. कित्याक हांव तुजो सोमी, हांव तुजो सोडवणार. म्हणजे जेजूचो पाटलाव करप भोव कठीण. उपरांत जेजू म्हणटा, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक मन आसा ताणें आपलो खुरीस घेवंक जाय. म्हणजे कितें? आतां आमकां कोण खुर्सार मारतली? ना. पूण आमच्या जिवितांत त्रास येतात. त्रास आमच्या घरांतल्याच मनशांत हावन येतात, शेजाऱ्यांत हावन येतात, इश्टांत हावन येतात, दुसऱ्यांत हावन येतात. आतां कितें करुया त्रास येतात म्हणून?
रडत बसूया ना, आमी फुडें वचूंक जाय. कित्याक जेजूच्या जिवितांत कितले त्रास आसले म्हणून ताणें ताचें मिसांव सांडलें ना, तो फुडें गेलो. म्हणटच जेजूचो शिश्य जावंक आमकां मन आसा तर आमी आमचो कुरीस घेवन फुडें वचचें पडटलें. आनी तिसरें, जेजूचो शिश्य जातलो जाल्यार आमी एकली जायना, आमी एकठांय दुसऱ्यां बरोबर आमी वचूंक आसा. देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांब पावलो फिलेमोनाक बरयल्ले चिटींत म्हणटा, आतां हो फिलेमोन एक ग्रेस्त मनीस, पावलूक ताणें जायतो आदार केल्लो आनी ह्या फिलेमोना कडेन जायते गुलाम आसले. तांतलो एकटो गुलाम ओझिमूस, आनी ताणें एक अपराध केलो आनी तो पळून गेलो. आनी कसो एक दीस तो पावलूक भेटलो आनी पावलून ताका जेजूची वळख दिली. तो क्रिस्तांव जालो, ताणें आपलें आदलें जिवीत सांडलें, एक बरो मनीस जालो. आतां पावलू ताका फिलेमोना कडेन धाडूंक सोदता आनी एक चीट बरयता, ओ ओझिमूस, म्हाका एक म्हजो पूत कसो, तरी पूण हांव ताका तुजे लागीं धाडटां, ताका गुलाम म्हणून घेवं नाका, तुजो भाव कसो तूं ताका वागय म्हणटा. मनजाती मदें पळया, खंयच्योय तुमी चडश्यो मनजाती पळया, त्यो एकठांय जियेतात. मुयो पळया, हती पळया, चितलां पळया, सुकणीं पळया, खंयच्यो मनजाती पळया, त्यो एकठांय रावतात. कित्याक एकठांय रावतात तेन्ना थंयसर आमकां राखण मेळटा, आमचें जिवीत अर्थाभरीत जाता, सोंपें जाता. आनी मनजाती हें करतात. फकत मनीस न्हू, हांव म्हणटा दळदिरो. कित्याक देवान मनशाक चिंतपाची ताकद दिला आनी विंचवण करपाची एक ताका ताकद दिल्ली आसा, आनी हाचो आमी दुरुपयोग करता. आमी एकठांय रावंक सोदिना. आमचेच मदें कितले वांटे फांटे. बाबा, आमी सगळीं जर एकठांय रावलीं न्हू, कितलें आमचें बळ वाडटलें. हाच्या आदी हांवें तुमकां सांगलां, आमच्या हाताची 5 बोटां पळया, 5 बोटां 5 आकाराचीं आसात. थोडी लांब, थोडी बारीक, थोडी मोटी अशी. हें बारीक बोट आसा, ह्या बोटाचो कितें फायदो आसा? ह्या बोटाचो, ह्या बोटान कितें जाता? हें बोट अंगठो मारूंक जाता, धरूंक जाता. हें बोट अशें दाखोवंक जाता, पेन्सील धरूंक जाता. हें बोटी धरतना जाय, हें बोट मुदी घालूंक जाय. ह्या बोटाचो कितें उपयोग? कोणी हें बोट कापून दिवंक तयार आसा? 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 दिला कोण दिवंक तयार आसा? कोण बेबदो तकलेन सारको नासलो घडये दीत, तकलेन सारकी आसली दिवची ना. ह्या बोटाक तशें कांयच बळ ना. पूण तुमी ह्या 4 बोटांनी मूठ मारून पळया आनी ह्या 5 बोटांनी मूठ मारून पळया, फरक तुमकां कळटलो. करून पळया जाय जाल्यार. जेन्ना आमी 5 बोटां एकठांय येतात, कितलें बळ येता ह्या मुठीक. हें एक बारीक बोट, हाका लागून त्या मुठीक बळ येता. आतां म्हाका एक बालदी उबारूंक जाय, कोळसो उबारूंक जाय, उदकान भरलेलो. म्हज्यान ह्या बोटान उबारूंक जाता, ह्या बोटान जाता, ह्या बोटांनी जाता, ह्या बोटांनी जाता ना. म्हाका हें बोट जाय पडटा, बारीक बोट. ती आसा जाल्यार म्हाका बालदी कोळसो उबारूंक जाता. म्हणजे देवान आमकां रचतना एकवटा खातीर रचलात. आमच्या कुडींतच एकवट आसा. म्हणजे जेजूचो शिश्य जावंक जाय जाल्यार पयलीं आमी देवाक, जेजूक पयलो जागो दिवंक जाय. आवय बापायक, भावां भयणींक, हाका खंयचेंच न्ही. दुसरो आमचो कुरीस घेवन आमी फुडें वचूंक जाय. तिसरें, आमी एकवटान जिवंक जाय. रोशेल नांवाची चली कुवेटान जल्मली आनी ती मुंबय बोरिवलींत मेरी मॅकलेट हे शाळेंत शिकली. उपरांत BSc आनी MSc फिजिक्सान तिणें आमची जेजुइतांची कॉलेज, सेंट झेवियर्स कॉलेज मुंबय हांगासर तिणें केली. शिकूंक एकदम हुशार. उपरांत ती ॲस्ट्रोफिजिक्सान PhD करूंक पुण्यांत आयली आनी पुण्यांत तिणें PhD केली. आनी ते PhD जातच ती एक रेतीर करूंक गेली. एक रेतीर केलो तिणें. थंय तिका जेजूचो ताळो आयकलो आनी ती बेनेडिक्टीन
भितरल्या माद्रींच्या कोवेंतांत भितर सरली. घरच्यांक शॉक, तिच्या वांगडा शिकलोल्यांक सारको शॉक, सगळ्यांक शॉक. अरे हे दी व्हडली शिकलोली मनीस फुडें एक विज्ञानी सायंटिस्ट जावपी, लाखांनी दुडू जोडूंक जाता आसली ही, हें सगळें सांडून ती एक भितरली माद्र जाता. आनी तिणें आतां ती पुण्यांत आसा, सिस्टर बेनेडिक्ता ह्या नांवान तिका वळखतात. ती भितर सरली 2015 वर्सा. 2016 वर्सा डिग्री दिवपाचें कॉन्वोकेशन आसलें पुण्यांत. भितरल्या माद्रींक हरशें भायर येवंक ना, पूण तिचे श्रेश्ठ वडिल्लीन तिका परवणगी दिली आनी आपल्या लोबाचेर, कित्याक भितरल्यो माद्री साडयो न्हेसनान ती लोब घालतात, ती आयली. आनी लोकांक अजाप, अरे ही माद्र ॲस्ट्रोफिजिक्स, त्या विमाना विशीं जेट आसात ते सगळे ताच्या विशीं PhD केल्ली मनीस ही डिग्री घेवपाक आयला. तिका शिकयलेले प्रोफेसरूय अजाप, सगळो लोक अजाप. पूण ती खुशाल, कित्याक जेजून तिका आपोणय दिलें, तिणें तें मानून घेतलें. तर आज आमी देव आमकां कितें सांगता, देवाच्या ताळ्याक आमी पाळो दिवया आनी देवाच्या उल्या प्रमाणे आमी जियोवया आनी तो आदार आमकां लाभूंक मागुया.